हो जो सरकार आसा हो एक नंबरचो फोटींग सरकार जाल्लो आसा। बीजेपीचे जे आमदार आसा 17 आमदार त्या टायमार एबसंट आसले म्हणून ते हरी हरी करून थोड्याच 5 मिनटां भितर तेंच्यांनी आपले कितें आसा सवासण केलें आनी सोंपयलें। आमचे बजेट जे आसा ते बजेट फूल बजेट पास केले तेचेर कांयच म्हटल्यार 30,000 कोटीचे बजेट जे आसा ते 30,000 कोटीचे ऑन द स्पॉट पास करून उडयले, डिस्कशनूच ना। हेजी जी दखल आसा ती माननीय आमचो गव्हर्नर आसा हेजे कडेन वयतले, गव्हर्नराक मेळटले अंडर आर्टिकल 75 आमी आमचो रायट आमचो अधिकार जो आसा की एक स्पेशल सेशन कॉल आउट करचें जितून ही बिलां जी आसा इंट्रोड्यूस जावची, जे करून आमचे गोंय जे आसा हे गोंय आमकां उरतलें। बीजेपी स्कॅड ऑफ आरजीपी आनी तेकाच लागून ही बिलां तेंच्यांनी एसेंब्लीन डिस्कशनाक हाडूंक ना, जी हेंच्यांनी हाडपाक जाय आसली। सीएमाक कसलो भंय पडलेलो, कोणाचो भंय पडलेलो आमकां खबर ना, पूण सीएमान पळोवपाक जाय आसलें आपले जे कलीग आसले सीएम दुसऱ्या स्टेटीक तांकां फोन मारपाक जाय आसलो, विचारपाक जाय आसलें की आमी कितें करूं, तुमी कितें करता, तुमचे बायपोल आसा, तुमी एसेंब्ली कशी चालू दवरता, तुमचें बजेट सेशन कशी चलता। हे ना करिनासतना ही बीजेपी बॅकफुटार गेला आनी एकाच लागून सीएम बॅकफुटार गेला, तेकाच लागून सीएमान डिसिजन घेतलें आनी हे पॉलिटिकल डिसिजन आसलें की आमी हे कटल करपाची। एसेंब्ली जर सुप्रीम म्हणटा जाल्यार 2 वरां भितर डिसिजन चेंज कशें जालें, कोणें चेंज केलें, कसली गेम जाली, कसलो भंय आसलो। आमी हें जें कितें घडलां ही डेमोक्रेसीची हत्या आनी बीजेपी कडल्यान हेच्याकून बरें कितें आमी एक्सपेक्ट करपाक शकना।